आपल्याच्या घोराच्या मायेर तो थिंगासो दावीद वयतालो आनी त्या वेळारसान वयर सावन ताणें दाविदान सकाळीं पळयल्यार एक ओस्तोरी थिंगा नाताली. देवाचे मनाचो पळय असलो पळय वो आतां दावीद. देरेपेंतूच एक ओस्तोरी थिंगासोर नाता पळय ते पळयतात थंयसोर आपल्याचे दोळे ताणें मेळूंक जाय आसले न्हू. ना एक ओस्तोरी पळय आतां थिंगासोर नाता पळय तिका हांवें पळोवचें न्हू. हें सारकें न्हू म्हणून जाणा. हें सारकें न्हू म्हणून ताका तें सजमोंक जाय आसलें. रोखडोच थिंगासलो तो भायर सरोंक जाय आसलो. कितें तुमी जाणा थिंगासोर आतां तुमी मागीर बायबलांत ते वाचात. साम्येलाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 11 थिंगासोर सोगलें थिंगासोर ते विस्तारीत थिंगा बरयल्लें आसा. एक सोबीत ओस्तोरी थिंगासोर नाता पळय तेन्ना पळयता. त्या उपरांत ताणें कितें केलें तुमकां खबर आहा? इन्क्वायरी. कोण काय ती ओस्तोरी? ताचें लग्न जालां वो ना, ताजो घोव आसा वो ना, आनी घोव आसा जाल्यार तो खंय काम करता ताजे विशीं थिंगा सगली पळय ती खबर घेता. तो सगलें खबर घेता. तेका दाविदाक पडलेलें काय तें? हें गरजेचें काय? आतां हो प्रश्न करा. दावीद तुका कित्याक दुसऱ्या दादल्याचे बायलेचे तुका खबर घेवंक जाय? ते ओस्तोरे विशीं तूं कित्याक खबर घेताय? तुजी इच्छा. कसली इच्छा? पातोक करपाची इच्छा. सजमोलें काय? गरजे भायर जोरी तर थिंगासोर तूं खबर घेताय ती पातकी इच्छा. तुज्या भितर ती उत्पन्न जाल्या आनी अशें तूं करताय जाल्यार सावधान म्हज्या मोगाच्या भावा भयणानो. एन्क्वायरी केल्या उपरांत थिंगा खबर मेवली. कितें तुमी जाणा? तुजे ते सैनीक आसा पळय ते सगळे सैनीक, तो विश्वास योग्य सैनीक ती उरियाची ती बायल जावन आसा. ताच्या सैनिकाची ती बायल जो एकदम बरो विश्वासी पळय ती सैनीक हें ताका गोमोन आयली. हाय म्हजे खातीर आनी आमच्या देशा खातीर थिंगासोर वो इतलो बरो सैनीक आमकां थिंगा काम करता ताजी बायल थिंगा म्हणून गमली. जाल्यार त्या सैनिकाचे बायलेचे विशीं हांवें कित्याक चिंतचें? ते सैनिकाचे बायलेचे विशीं हांव कित्याक चिंतूंक जाय? तेचेर म्हजो दोळो कित्याक? कॉमन सेन्स थिंगा ना. पयलीं थिंगासोर खबर घेता, तेज्या उपरांत आपल्याच्या घरान आपयता. त्या उपरांत ते वस्तोरी लागीं तो पातोक आदारता. कोण तो तुमी जाणा थिंगा आसा? तो एक राजा. जोरी तर ती खबर करिनासलो जाल्यार, जोरी तर म्हाका कित्याक पडलो अशें म्हणलें जाल्यार, ना आतां ती एक वस्तोरी पळोवन थिंगासोर शी हांवें कित्याक तें पळोवचें अशें म्हणून ताणें तकली दुसऱ्या वाटेन केल्ली जाल्यार ना. इन्क्वायरी. जी खबर ती हांव तुमकां सांगता ती मातशी तुमी चोतरायेन दवरात. आयच्या दिसा पासून तुमकार पासून व्हड कोणा ते बायले विशीं, व्हड कोणा ते दादल्या विशीं तेजी इन्क्वायरी तूं थिंगासोर करची न्हूय. कित्याक हें तुका पडोन गेलें ना. हें तुजें काम न्हूय. तुजी एक फामील आसा, तुजी बायल आसा, तुजो घोव आसा, तुजी आवय बापूय तुजी आसा, तुजे थिंगा ओत्मिकाय आनी पवित्रपण आसा जाल्यार दुसऱ्यांचे विशीं तुवें इन्क्वायरी कित्याक करचें? आयकात. इजिप्त खोटे मनशांचे रावपाची सुवात. इजिप्टान आतां कोण नेव येवन थिंगासो तंबू बांदता ते इन्क्वायरी करतात. ती कोण काय? भितर जी बायल आसा पळय ती कोण? खबर काडात. कोण तरी थिंगा वसात. कित्याक रे? अरे कोण तूं? खंयसान आयलाय तूं? अमके स्वातेंसान हांव आयला. कित्याक आयलाय? थिंगा बूक दुखोल पडलो म्हणून, जेवण खाण नासलें म्हणून थिंगासोर आमी येयले. बरें आसा. कोण तुज्या घरान आसात? कितें म्हूण सांगचें? कोण आसा तुजे तंबू भितर? ती ओस्तोरी कोण? अब्राहमान कितें म्हणचें? ताणें वेचून काडला तो मार्ग, सोकला देंवयता तो मार्ग, सोकला उडयता पळय तो मार्ग, खोटे लोक रावता पळय तो मार्ग. कितें म्हणचें? सांग. ती म्हजी भयण सायबा. तुजी भयण ती? खरें पळय तें सांग. म्हजी भयणूच ती. मातशें भायर आपय तिका. सारा भायर येयल्या आसतली. आगो आयक, हो कोण तुजो? सारान थिंगासोर आपल्या घोवाक थिंगासोर पळयलें आसतलें. आतां हांव कितें सांगोंक? आदीं ताणें सांगलां कितें म्हणोंक जाय तें. मान बागयला आसतली. कित्याक पासत? आपल्या घोवा खातीर भाव म्हणून कशें तेजेर म्हणोंक येता. आगो तूं कित्याक उलयनाय? वो कोण तुजो? घोडेक सारकें उणें उतरान ताणें थिंगा म्हजो भाव अशें म्हटलां जायत.
खरें काय हें सोत अब्रामाचे सोरभोंवतणी चाकोर आनी सेवक आसले. अब्राहाम एकटोच येवंक ना. अब्राहाम आनी सारा एकलेच येवंक ना. लोत आनी लोताची फामील पासून थंय सांगात आसा. चाकोर आनी शिरविदारां बरोबर आसा. जायते चाकोर शिरदांनी तांचे सोरभोंवतणी तंबू बांदला. इजिप्टांतले खोटे मनीस येवन ह्या दोगांयकूय विचारताले पळय त्याच वेळाचेर अब्रामाचे सोरभोंवतणी रावता पळय ते चाकोर आनी सेवक आपल्याचे तंबूंतल्यान भायर येवन उबे रावले आसतलीं. अब्राहाम आपल्याचे बायलेक पळोवन म्हजी भयण अशें जेन्ना तो म्हणटालो, अब्राहामाक पळोवन जेन्ना सारा म्हजो भाव अशें म्हणटाली, सोरभोंवतणीची पळय ती शिरविदारां तांकां सगल्यांकूच ते सारकें अजाप जालें आसतलें. कितें घडटा काय? खरें म्हणल्यार हिंगा कितें घडटा? हांगासर कितें जाता? सर्वेस्पराच्या विशयान तो उलयता. सर्वेस्परान आपयला म्हणून ताणें आमकां सांगला. सर्वेस्पराचे बासवणी आमकां सांगला आनी आमच्याच मुखार आनी थिंगा सर्वेदी मारल्यान आमचे मुखार ताणें मागणें केलें. अशें मागणें कोत्ता पळय तो भोक्त, अशें फोटी मारता तो कित्याक? कितें जाता, कितें घडटा पळय तें थिंगासर सगळे चाकरांक सजमोन आसलें. बाबा भयणांनो, मातशी सजमीकाय तुमी घेवची. अब्रामा विशीं आनी सारा विशीं तांकां हांव सोकला दाखोवपाची कोशीश करना, पूण एक मनीस तो कितलो ओत्मीक आसल्यारूय पासून तेन्ना त्या कोश्टांतल्यान त्रासांतल्यान पळय जेन्ना तो पासार जाता पळय तेन्ना सर्वेस्पराची इच्छा कितें पळय खबर घेनासतना आनी गाय करून पळय तर तो एक कसलो निर्णय घेता, तो कितलोय ओत्मीक आसले जाल्यारूय आनी कसल्या फोणान तुका थिंगासर तो उडयता. हांगा पळयल्यार आमकां दिसोन येता गाय करून पळय ताणें निर्णय घेतलो. रॉंग निर्णय घेतल्या उपरांत, रॉंग पावल ताणें थिंगासर मारल्या उपरांत तें रॉंग निर्णय पळय कितलो व्हडतो मनीस पळय थिंगा कितें जाता, ताका सारकें आत्तें पत्तें करून चाकयता पळय बायबल. हांगा सर्वेस्परान ताका खंय वचोंक सांगला आनी आतां अब्राहामान खंय पावलो? इजिप्टाक वचोंक सर्वेस्परान सांगला ना. तर कित्याक गेलो? गाय करून निर्णय घेतला. दर एक दीस आमचें जिवीत निर्णय घेवन सुरू जाता. पळय तूं नाल्या उपरांत तूं एक निर्णय घेता, खंयचें पॅन्ट घालतलोय, खंयचें शर्ट घालतलोय, खंयचें ड्रेस घालतलोय. बरी गोरकाण आनी एकदम गुणाची बोलिल्ली बायल, घराचें काम काज कोत्ता पळय तसली बायल आनी तूं आवय जाल्यार तुवें निर्णय घेवंक जाय. कितें हांवें ब्रेकफास्ट तयार करचो? सकाळीं जें उठ्ठा पळय राती न्हिदे पर्यंत आमचे जिवितांत कितलेच निर्णय आमकां घेवचे पडटा. आयज जे तुमी निर्णय घेतले पळय ताजेरूच फाल्यांचें तुमचें जिवीत आसा. आयज जे पळय तुमी आसात, काल घेतलेले पळय ते निर्णयाक लागून तुमी आसात. हें तुमी मानून घेतात वो तुमी घेयनात. वॉट यू आर टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ द डिसिजन्स वॉट यू हॅव टेकन येस्टरडे. वॉट यू वील बिकम टुमॉरो डिपेंड्स अपॉन वॉट डिसिजन्स यू वील टेक टुडे. आयजी कितें तुमी आसात पळय पाठींग घेतला पळय ते निर्णयाचेर आसा. फाल्यां तुमी कितें जातली आयज घेता पळय ते निर्णयाचेर आदारीत आसा. अब्राहाम हांगा फसलो. खोटे मनीस येवन जेन्ना ताका प्रश्न करताले तो कोश्टान पडटा. आतां हांवें कितें सांगचें? जरी म्हाजी बायल अशें म्हणत जाल्यार म्हाका ते जिवेशी मारतले, तिका घेवन वेतले. म्हजी बायल म्हणून सांगून म्हजो प्राण घेवचो वो फोट मारून हांवें जिवचें. कितें करचें? तो थिंगासर घुस्पलो. मातशें तुमी चोत्राय दवरात. सर्वेस्पराची इच्छा नासतना तुमी तो निर्णय घेत जाल्यार तो निर्णय आमकां फसयतलो, घुस्पटोन घालतलो, कोश्टान आमी पडटलीं. आयज आमचे मदें कोण तरी आसा काय? ब्रदर, हांव फसलो ब्रदर. थोडे जाण अशें म्हणटात म्हाका नोको आसतना हांव गेलो, हांव फसलो. आनी नोको आसतनाच न्हय पूण जाणा आसतना पासून हांवें तें वायट निर्णय घेतला. आतां हांव थिंगा फसलो. तो निर्णय सारको न्हू म्हूण तूं बरो जाणाय. तें चिंतप सारकें ना, तो संबंद सारको न्हू, ती शिरवीत सारकी न्हय, तें बिझनसूय सारकें न्हय. पूण कितें तरी तुका तिका ओडून वता. कसली तरी अभिलाशा बेश्टी तिका कोणें तो तुका कितें म्हटला? ह्या शिरवीसान तुका रोखडेच पयशे मेवतले आनी हे बिझनस करीत जाल्यार रोखडे तुजे पयशे दोबरादान वाडटले. आनी त्या फामिलींतल्यान जरी तो रिश्ता धरीत जाल्यार
आमकां बरे पयशे मेळटले आनी जायतें सूख पासून भोगूंक मेळटलें. चरित्र ना जाल्यार कितें जालें, शिक्षण ना जाल्यार कितें जालें, सारकें ना जाल्यार तिका कितें जालें, तूं बरो आसतलो एक सारकें रॉंग सांगप. सुखान रावतली अशें चिंतून. चरित्र ना पळय तसले बरोबर काजार जावन आतां कोश्टान पडला. दूख भोगतात पळय तें सोत न्हय. अब्राहाम त्या दिसा कोश्टान पडलो. बायलेकूय कोश्टान ओडून वता. आतां बायलूय कांय म्हणूंक पावना आनी अब्राहामूय कांय म्हणूंक पावना, पूण उतर दिवंकूच जाय. आतां तुमी सांगात. जेन्ना पळय थिंगासोर ते येवन रावले वडत्यान थिंगासोर तांकां विचारूंक लागलें पळय सोर भोंवतणी काम करता पळय तो लोक, ते म्हणटात कितें घडटा खंय हांगासर, तुमी सांगात. ही कोण तुजी? अब्राहाम म्हणटा ही म्हजी भयण. सारा म्हणटा हो म्हजो भाव. हें सगळें जेन्ना घडटालें पळय सोर भोंवतणीचे चाकर ते चिंतूंक लागले खरें पूण हिंगा कितें घडटा. भावा भयणांनी मातशें तुमी चिंतून पळयात. अब्राहाम आनी सारा उत्तम ओत्मीक वालोरान तांणी जिवंक जाय आसलोलीं. तांच्याच लोकांचें मोदें. तांची मान तांकां बागोवची पडली. तांच्या सोर भोंवतणीच्या मनशां मोदें तांची मान बागोवची पडली. ताचो कितें परिणाम जालो? त्या दिसा जाणें पळय साराक पळयल्यार ते आतां वचोन फारोवाक वचोन खबर दितात. कितें खबर दिता? एक अस्तुरी आयल्या. एकदम सोबीत दिसता अशें म्हणून सारा विशीं तिचे सोबीतकाये विशीं फारोवाच्या मुखार वडवीक सांगता. उत्पत्ती 12 आनी 14 वड. उपरांत अशें घडटा की अब्राहाम आतां इजिप्टाक गेलो तेन्ना इजिप्तकारांनी पळयले ताजी बायल एकदम सोबीत दिसता आनी फारोवाच्या हाकिमांनी तिका पळोवन फारोवाच्या मुखार तिची वडवीक केली. ह्या पासो ती अस्तुरी फारोवाच्या घरांत तिका पावयली. कितें आतां? आतां तुमी कित्याक आयल्या हांगासर? फारो तुज्या भयणीक घेवन यो म्हटला. हाय, म्हजे भयणीक कित्याक हाडूंक सांगला? पत्त्याक पत्ते दिना काय? हांगा फारो जें कितें म्हणटा तेंच जोडटा. फारो जें आवडेता ताजें आवडे हांगासर पुरे जाता. तुजे भयणीक हाडूंक फारोन आज्ञा दिल्या. मातशें चिंतून पळयात इश्टानो. अब्राहाम भितरूच भितर सारको फडफडटा आसतलो. हाय हाय हाय. भूक दुखोलेल्या उपरांत कोश्ट येयल्या उपरांत थिंगा दिमेर रावन तुवें वेदी मुखार रावन सर्वेस्परा म्हणूंक जाल्यार कितें करचें हांवें? भूक दुखोलेला कोश्ट येयल्या पोट भरूंक पासून जायना, गरज्यो पुऱ्यो जायना अशें म्हणून तो रडलो जाल्यार कितलें बरें जावचें. कितलें वायट काम हांवें केलें. कशें हांवें गाय करून तो निर्णय घेतलो. सोकला वयता ती वाट, सोकला पडटा पळय ते वाटेर हांव चल्लो. खोटे मनीस चलता पळय त्या मार्गान आतां पावला. आतां कांय सोजमी कांय मेळना पळय तसले परिस्थितीन हांव आतां फसलो. एके वाटेन ताजी बायल ताच्या दोळ्याच्या मुखार आतां पयस जाता. दुसरे वाटेन ताणें मारल्या पळय ती फोट आतां ताजीच फामील थिंगासर बिगडटा. आतां पळयात थिंगा चिंतून पळय जाल्यार थिंगा अब्राहामाक कितें घडटा आसतलें. ताच्या दोळ्याच्या मुखारूच ताची बायल सारा फारोवाच्या लोंगाच्या सांगाता थिंगा तो वयचें पडटा. बारीक चिंतल्यार म्हाका अशें दिसता सारा थिंगासर एक एक पावल मारता आसतना अब्राहामाक फाटीं वळोवन पळयत आसतली. हें कितें करून सोडलें तुवें? तूं गो म्हणून तुजे पावलांनी पावलां धरून हांव चल्लें तुजो जीव साल्वार करूंक. म्हाकाच तुवें विकून दिलें. सारा सारकें रडलां आसतलें. साराचे मनांत कितली उत्सांबोळाय जाली आसतली. त्या दिसा अब्राहामाच्या मुखारूच त्या दिसा जेन्ना ते इजिप्तकार तिका घेवन वयताले बायलेचो चड मोग करता पळय तो अब्राहाम कितलो तो दुखी जाला आसतलो. हें सगळें पळयता आसतना ते चाकर चाकरीन थिंगा म्हणटा कितें घडटा काय? हें कितें घडटा? सोर्बेस्परान विचून काडला ती फामील. अब्राहामाचे फामिलीन कितें घडटा हें आतां मोडोन पडटा. अब्राहामान बांदून हाडला पळय तो ओत्मीक फामील सारकीच आतां विगडोन पडटा. सोर भोंवतणी आसा पळय ते लोक सारके फडफडले आसतले. कितें जाता अब्राहाम? कितें घडटा हांगा अब्राहाम? सोजमता काय इश्टानो, एकूच पाटी तुमचें जिवीत तुवें सैतानाक दिल्या उपरांत
एकूच पावट जेन्ना पळय तुवें जिवीत आनी फॅमिलींक सोयतानाक तुमी आपल्याच हातान पळय जेन्ना तूं सोयतानाच्या हातान सोंपयता पळय सोयतान कितें कोत्ता तो सारकेंच वाट लावन सोडटा. त्या दिसा अब्राहमाचे फामील सोयतान सारकीच तो पिड्यार करूंक सोदता. एकलोच अब्राहमान ते तंबून रावन तो रोडलो आसतलो. आनी साराक आतां एकटेंच ते फारोवाच्या घरान आतां वेता. एक सुरो आसा पळय तो आतां अब्राहमान थिंगा सोद कितें कोचें. सोगलीं चाकर शिरीदोनां थिंगा म्हणलें आसतलें कितें जालें स्वामी, केदी व्हडली गोडणी घोडली, कित्याक काय तुवें भयण म्हणली, हें सगलें कितें घडटा. अब्राहम सारको कितलो बेजार जाला आसतलो पळय तांच्या प्रश्नांक ताका जबाब ना. तुजे सोर्वेस्पर आतां खंय आसा तो. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान पळय तेन्ना मुखामोल कोचचे वेळार आमचे मुखार पळय कोश्ट आनी पळय जे त्रास येता पळय ते पासत भावार्थीनूय पळय ते प्रश्न कोत्ता, खंय गेलो तुजो सोर्वेस्पर. सदांच तूं थिंगासोर मागणें कोताय, सदांच तूं थिंगा सोबेन दुयेताय, सदांच तूं बायबल वाचताय, सदांच तूं सोर्वेस्पर म्हणटाय न्हू. कित्याक इतले कोश्ट आयले, कित्याक इतलें दूख आयलें, कित्याक इतले त्रास आयले, खंय गेलो तुजो सोर्वेस्पर. खरेंच ताजे अब्राहमाचे चाकरांनी ताका विचारलां आसतलें. आतां तुमी आयकात, हांव तुमकां एक प्रश्न कोत्ता. त्या दिसा पळय अब्राहमाची फामील थिंगासोर ह्या भाशेन पडले पळय जाल्यार अब्राहमाक कोण सोर्वेस्पर थिंगा गुन्यांवकारी. पूण नोको पळय तो लोक कितें म्हणटा, तुजो सोर्वेस्पर पळय तो खंय आसा. ऑन भावार्थी थिंगासोर असले प्रश्न करपाचें कारण सोर्वेस्परान अन्याय केल्याय पळय त्या पासत काय, सोर्वेस्परान तांकां सोडल्या त्या पासत काय, सोर्वेस्परान तांकां सोडून अनाथ करून सोडल्या. अशें सोडून दिलां काय, तशें जालां काय ना अशें न्हू. अब्राहम वायट पावल मारता म्हणून, अब्राहमान एक वायट निर्णय घेतलो म्हणून सोर्वेस्पराचेर आदार धरूंक नासलो अब्राहमान. बूक दुखोल पडला पळय तेन्ना, पूण ताणें थिंगासोर इजिप्टाचो ताजो ताणें आदार घेतलो. फारोवाचे राजवटीचेर ताणें आदार दवरलो. ताणें घेतला पळय तें रॉंग चॉयस, तें रॉंग डिसिजन. आयज ताची फामील सारकें शिंपडून उडयता. सोरभोंवतणीचो लोक कितें जालें, तुजें सोर्वेस्पर खंय आसा. असलें भिरांकूल थिंगा तुजी आतां गोडणी घोडली, असलें भिरांकूल कोश्ट तुजेर आतां आयल्या, खंय गेलो तुजो सोर्वेस्पर. अब्राहम कितें जाप दितलो. हातून म्हज्या सोर्वेस्पराचो हात ना. म्हज्याच हातान केला पळय ती ही चूक. म्हज्याच हातान हांवें ही परिस्थिती म्हजेर हाडल्या. पयले सुवातेर हांव हिंगा येवंकूच उपकारलो नासलो. कोश्ट आसूं, त्रास आसूं, दूख आसूं, कितें थिंगासोर जावं, सोर्वेस्पराकूच उलो मारून सोर्वेस्पराचेरूच आदारीत रावचो. गाय करून हांवें निर्णय घेतला, ही सोर्वेस्पराची चूक न्हय, ही सगली चूक म्हजीच ती. अशें काय अब्राहमान थिंगा म्हटल्यार जायत. हांव नको, म्हाका खबर ना ती. आतां बारकायेन चिंतात, एक सोबीत ओस्तोरी राजा लागीं तिका वता जाल्यार ताचें कारण कितें. राजा ताचे लागीं लग्न जावंक सोदता न्हय, ती आपल्या लागीं रावचें म्हणून तिणें हाडल्या न्हू. जाल्यार आतां कितें घडचें आसा. सोर्वेस्परान तिंगा बासावणी दिली, अब्राहम तुका हांव आशिर्वादान बोदतलो. तुज्या वरवीं ही सगली प्रितूम ती बेसांवान बोदतली. जी तुका आशिर्वादी करतली हांव तांचेर आशिर्वाद दिवतलो, जी तुका त्रास दितली हांव तांचेर त्रास हाडटलो. तुज्या वरवीं सगलो लोक तांकां बेसांवां मेळटलीं. वरती बासावणी दिवन सोर्वेस्परान अब्राहमाक आपयला. आतां ते बासावणेचें कितें जातलें काय. अब्राहम आनी सारा वरवीं बासावणेचो पूत जल्मचो आसा. अब्राहम आनी सारा वरवीं इसाक जल्माक येवंक जावो. इसाका वरवीं जाकोबाचो जल्म जावचो. जाकोबा वरवीं जुदेव थिंगासोर जल्माक जावो. जुदेवाच्या कुलांत दाविदाचो जल्म जावचो. दाविदाच्या शारांत दाविदाच्या फामिलीन थिंगासोर जेजू क्रिस्त ताचो जल्म जावचो. ही सोर्वेस्पराची उत्तम येवजण. आतां ही उत्तम येवजण थिंगासोर निर्फळ जावची आसा. सोर्वेस्पराची शासनाची पळय ती येवजण अब्राहमाच्या निर्णयाक लागून बिगडची आसा, तुटोन आतां मोडोन पडची आसा. येस फ्रेंड्स, आमचे वरवीं आमी घेतल्या पळय त्या निर्णयाक लागून सोर्वेस्पराचे येवजणे विरुद्ध आसा जाल्यार आयकात.
सर्वेस्पराचो उद्देश निर्फळ जातलो. सर्वेस्पराची येवजण निर्फळ जातली. सौलाचें राजकारण, सौलाचें पळय तें थिंगा चलप, तें सर्वेस्पर शासनाच्या शासनांक तो दवरचो आसतलो. तुमी जाणा काय तें? सौलाचें राज ते शासनांक तो दवरचो आसलो पळय तो सर्वेस्पर. एक वड आतां आमी वाजूया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक, ताजो अवेस्वर 13वी अवेस्वर 13वी वड. सर्वेस्पर, तुजें राज्य, तुजी राजवट इस्रायेलाच्या लोकांचेर सदांकाळ तीर दवरचो. सौल, तुजी राजवट सदांकाळ पासत ती स्थिर दवरचे खातीर सर्वेस्पर आवंडेता. पूण आतां तुजें राजवट ती आतां उरची ना. सौलाचे बाबतींत सर्वेस्पराची येवजण कितें आसली? सौल आनी सौलाचें राजा विशीं शासनांक तीर दवरची म्हणून ताणें आशा दवरली. पूण सौलान आज्ञा पाळूंक ना, आदिंत रावंक ना, विरोध करता, सर्वेस्पराच्या आज्ञाचे विरुद्ध वावुरता. कितें घडटा तुमी सांगात? सदांकाळ तुजें राज्य पळय तें हांव स्थिर दवरचो आसलो, पूण तुवें केला पळय तें बेकार कर्तुपा पासत हांव तुजें राजवट आतां काडचो आसा. तुजी राजवट आतां हांव काडून उडयता. तुका राजा करूंक आतां हांव नाकारता. सर्वेस्परान आवंडेलें एक, आनी सावलून केलें पळय तें बोलतेंच. अब्राहमाच्या जिवितांत सर्वेस्परान कितें आवंडेलें? अब्राहम आनी सारा वरवीं, आयझॅक आनी आयझॅका वरवीं जाकोब, आनी जाकोबा वरवीं दावीद, आनी दाविदा वरवीं संवसाराक थारोवन दिवपी जल्माचो. ही सर्वेस्पराची येवजण. त्या दिसा सर्वेस्पराची ती येवजण मोडून उडोवंक तसल्या परिस्थितीन आपल्याच्याच हातीन आतां घडटा. अब्राहमान गाय करून तो निर्णय घेतलो. अशें ताणें केलें. एकलोच त्या तोंबून सारको फडफडून रडला आसतलो. खंय तरी हांव पयस रावचो आसलो. सर्वेस्पराचेर आदारीत रावून म्हजेर बरवंसो दवरून म्हजी घरकान्न म्हजे सांगाता आयली. तिका आतां साल्वार करूंक ना. एक फोट मारून फामील तुवें बांदूंक जाय, एक फोट मारून तुवें जिवीत सारूंक जाय, अशें चिंतून तीच फोट आनी म्हजे फामील आयज मोडून उडयली. भावा भयणांनो, फोटीचेर आदार दवरनाकात. फोटीचे बुन्यादीर फामील बांदून हाडूंक कोशीश करूं नाकात. फोटीचेर आदारीत थिंगासो बिझनस आनी सर्वीस करी नाकात. थोड्याच वेळाक ती फोट तुजे कोश्ट आनी त्रास पयस जाता अशें तुका दिसता. त्या वेळार तुवें मारल्या पळय ती फोट, तुजे कोश्ट पयस जाला अशें तुका तें दिसता. फोट मारून आतां कोश्टांतल्यान हांव सुटलो, बरें आसा अशें तूं म्हणत जाल्यार तुका ती मागीर संवय जाता. फोटी मारपाची पळय ती संवय तुजें जिवीत सारकें नाश करतलें. फोट मारून हांव जियेतलो म्हणून अशें चिंतलें, पूण तीच फोट आतां विबाडटा. आतां जियोंक जायना. आतां एब्राहाम आतां एकसुरो पडलो. त्या तुंबून रावन सारको रडलो आसतलो. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? हांवें मारल्या पळय ते फोटी पासत म्हजी फामील मोडोन गेली. हांवें मारल्या पळय ते फोटी पासत म्हजो घोव पयस जालो, म्हजी बायल पयस जाली, म्हजी शिर्वीस पसून ती गेली, म्हजी भुरगीं म्हज्या लागच्यान पयस जालीं, म्हजी गोवाय बिगडली आनी म्हजी ओत्मिकाय बिगडली. आतां सगळें तिका सांडून एकलो लोटचो पडलो पळय ताचें कारण हांवें रॉंग निर्णय घेतला पळय, हांवें रॉंग पावल मारलां तेंच. हांवें मारल्या पळय ते फोटी म्हाका पळय हिंगासर एक सुरो करून सोडलो. वर्त्या सर्वेस्परा मोगाल्या बापा, दर एक पावल बारकायेन चिंतून मारूंक आमकां तूं आदार दी. जो आमी निर्णय घेता तें तुजे इच्छे प्रमाणे, तें तुज्या उतरा प्रमाणे, तें तुजे इच्छे बरोबर आसचें, तें तूं पुरें कर. जरी तर ती तुजी इच्छा न्हू जाल्यार तें तूं म्हजे लागसावन पयस कर सोम्या. अशें म्हणोंक आनी ह्या भाशेन जियोंक आमकां तूं तयार कर बापा. अब्राहमान आपल्याच्याच हातान कोश्ट ओडून हाडले. त्रासान तो पडलो. आपल्याचे फामिलींक त्रासान ताणें घातली. आमचे मदें अशें कोण आसा काय?
आपल्याचे फॅमिलीक तुवें ती कोश्टान घातला. फॅमिली थिंगासर सगळे त्रासान पडला तसे लोक आसा जाल्यार काकलूत कोर बापा, दया कोर बापा. असल्या परिस्थितींतल्यान तूं सुटका दी म्हज्या बापा. जे विनोती कोत्तात पळय थिंगा पश्चाताप कोत्तात, जी कोण मागणे कोत्तात, तुज्या भुरग्यांक असल्या परिस्थितींतल्यान तूं तांकां सोडवून दी. काकलूत कोर बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.